सुरुवातीला गीत घेऊया. A1, page 1. A1. बाबाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे असो. बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 33वो आयतार. फुडलो आयतार दिसांनी 4 आनी उपरांत ते जेजू क्रिस्त क्रायस्ट द किंग, आमचो राजा, हो आयतार सोंपोवन हे 7 वर्स सोंपता आनी उपरांत आमी आदवेंताच्या काळान भितर सरता. आयच्या आयताराचो हो विशय शाबास, बरें आनी खात्रेच्या चाकरां. प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारेन वावर आमी करता तेन्ना आमच्या वावराक नोकरी आसाच. आनी हेका लागून देव आमच्या हातांनी हो वावर सोंपोवन घालता ह्या संवसाराक, आनी ह्याच प्रमाणीकपणान तो करूंक आमच्या लागीं मागता. देवाची मोजरी ह्या वावरांतल्यान सोदूंक आनी तेच बरोबर आमी आमचो वावर खात्रेन करूंक, देवाक मानता तसलो ते भशेन करूंक आमकां आदारान करपा मागया. आयज विश्व गरिबांचो दीस, वर्ल्ड डे फॉर पुअर. आनी हो विश्व गरिबांचो दीस म्हूण पाप साहेबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 ह्या वर्सा स्थापलो. उतरांनीच न्हय बगर कन्यांनी गरिबांचो मोग करूंक आनी तांचे सगळे उस्को दाखोवंक हो दीस पाप साहेबान थारायलो. आमचोय मोग गरिबां सगळे दाखोवंक आनी घडटा ते भशेन जावं आमच्या हातांनी, जावं दुडवांनी, जावं आमच्या उतरांनी तांकां आदार करूंक आमकां असलें मोल आनी काळीज मागया. आनी हांव समेस्तां तुमच्या पासत भेटयतां. आनी तेच बरोबर आमी मागता आल्बर्ट कामिलो तशेंच रोज रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस पाळटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून मागया. आनी दिसाचे भेटेक फावो त्या मनान तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे भक्तपणे मागया. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती खरेंच भागी. सुम्या जेजू, खऱ्या काळजान, मोलान आनी नीज मोगान भक्ती करचे सुवातेर सबार फावटीन दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी नांव जोडूंक आमी वावुरल्या. आमकां भोगोस. हेरां भाशेन
आमचे न्हय म्हूण जागृत रावया. क्रिस्त जेजू जागृताय सांबाळून आमचो वावर फुडें व्हरूंक तुज्या येण्याक तयार रावचे सुवातेर आमी बेसरमाय करून आनी आडसायेन जिवन आमचो वेळ आनी आमची देणी आमी विबाडल्यात. आमकां बोगोस. क्रिस्ता हाताकत शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. सोनिया जेजू आमच्या गुणा उदेशी तुजो वावर फुडें व्हरचे सुवातेर आमी बेजबाबदारेची मनशां जाल्या आनी अशे तरेन तुका जाय तशें न्हय पूण आमकां जाय तशी आमी वागल्या. आमकां बोगोस. सोनिया काकूतको सोर्प दिला देव आमची ताकद करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक उत्सर्गी शांती ताचे संवसारी आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता. तुज्या तोरणाक आसप आमी तुका वापरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे सेवेक तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची ताकद कर. तूं बापाच्या दुसऱ्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सगळ्यांनी देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पौरी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोसणार आनी धनी. तुजे असले दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याचे एकपणाची येता आनी रास वत चलयता सासणाच्या सासणां. मोन्याच्या पुस्तका वेले वाचो. एक सोगुनी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया परस व्हरते तिचे मोल. तिच्या पोतीचे काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ही हाडटा. लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरपाय पोलकी सर्वेस्पराची भक्ती करता ते ओस्तोरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दाबोंड्याशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करूंक दिवूय. देवाचे उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय
आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या बोंटी भितर सुफोळ दाकांची वाडी पोरी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांतावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नातरां पोत्रां पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. बागयोन पावलोन तेसलोनिकांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावां भयणांनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणा. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटातूच आसतना बाळंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोले निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणांनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाणां पिवन थोडें करुया. देवाचें उतर हें उद्गार. सुमी म्हणटा, म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सुर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपल्या हुशारकाये प्रमाणे आनी मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालंत घेतलोल्या ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक
5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन कोणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू करून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोवूय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बरें आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें भोंवूंक नाय थंय तूं लुवताय आनी लुवूंक नाय थंयची तूं जायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणींत करून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान पोटी पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुवतां आनी लुवूंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलो. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची भोर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तेंय काडटले, कित्याक नासलोले आसात तेंय काडटले. कित्याकूच उपकारा नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर खाडोकांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्ली करतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. भगवडीलो आयची वोपार शेवटाच्या सेवाधर्मीक वर्सांत कित्याक येता? कित्याक दर एकली आमकां संवसारान देवान धाडून आमकां वावर दिल्लो आसा, काम दिल्लें आसा आनी ताचो हिशोब आमी कशें दितले हांव हें उगडास करूंक आमकां ही वोपार आयची. हे वोपारींत एकलो गिरेस्त मनीस, वेल्दी मॅन, तो ही गिरेस्तकाय आपली तीग सिरविदोरां लागीं वांटून दिता. पयले सुवातेर तो तांकां दिता कित्याक तांचो ताका मोग आसलो. ताणें आनीकूय कोणाकूय दिवं येतालें, पूण तो दुसऱ्यांक दिना. ह्या तिगूय सिरविदोरांक दिता. आनी कांय फावटी आमकां दिसता हो तालेंत म्हळ्यार एक कॉयन काय म्हणून. तालेंत म्हळ्यार कॉयन न्हय. ही सुमार गिरेस्तकाय आमच्यांनी म्हणयता भांगार वो रुपयाची सुमार 1 तालेंत म्हळ्यार त्या काळार 40 किलो सुमार. आनी 40 किलो भांगार वो 40 किलो रुपये असलो 1 तालेंत म्हळ्यार एका साद्या मनशाचें काम 20 वर्सांचो पगार कसो म्हणून येता आमच्यानी. असलो तो तालेंत. म्हणटच ही थोडीच गिरेस्तकाय हो एक कॉयन काडून तो दिना, वो 5 कॉयन काडून दिना. एकल्याक तो 5 तालेंत दिता. एक तालेंत म्हळ्यार 40 किलो आमचे कडेन येता. आनी अशें करून तो तांकां पातयेता, तांचेर विस्वास दवरता आनी तांचे लागच्यान तांचे कुवेती प्रमाणे तो करूंक तांचे लागीं मागता. पूण बाबडो हें दिता तेन्ना ह्या दोनयाचें मोल कितें आसलें? हे सिरविदोर आसले ते सिरविदोरूच कशें करून पुराण जावन
पूण हे दितूच तांचे कला प्रमाणे तेवूय एक दीस व्हडले मॅनेजर कशें जावन पूण घडटा अशें 5 आसलेलो आनीक 5 करता, 2 आसलेलो आनीक 2 करता, 1 आसलेलो आसा तोय करून दवरता आनी दोनी म्हणटा तो जर कोणा लागीं दिलो आपणाक इंट्रस्ट मेळटलो आसलो थंय लगून ताणें करूं बाबडी न्हू. जेन्ना हे 5 आनी 2 तालेंत आसले ताणें डबल केल्या उपरांत दोनया लागीं येतूच दोनी तांकां कितें म्हणटा, दोगांकूय तीच उतरां म्हणटा, शाबास बरें आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव उगडे वस्तू तुका पातयेतलो ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. दोनी 5 आसा ताका 5 केला म्हूण ताका वाकाणी ना, 2 आसा ताका 2 केल्या म्हणून ताका ते गिरेस्तकायेक लागून वाकाणी ना, पूण वाकणटा तांच्या फेथफुलनेस, तांच्या बोरवाशा खातीर, बाबार्था खातीर, तांच्या विस्वाशीपणा खातीर, कित्याक दिल्लो वावर ताणें खात्रेन केलो ह्या विस्वाशीपणा खातीर तो तांकां वाकणटा. गिरेस्त ताणें चोड केला ताका वाकाणी ना, पूण 1 तालेंत आसलेलो ताका दोनी कितें करता, खोट्या आनी आळश्या चाकरा म्हणटा. कित्याक करूंक जाय तें ताणें करूंक ना, पयले दोगांनी करूंक जाय आसलें ताणें केलें आनी तांच्या ह्या मोगा खातीर, तांच्या ह्या बोरवाशा खातीर, तांच्या ह्या बाबार्था खातीर, तांच्या विस्वाशीपणा खातीर दोनी वाकणटा जाल्यार करूंक ना त्या चाकराक खोट्या आनी आडश्या चाकरा म्हणटा. वेळ आसलो तेन्ना 5 आनी 2 तालेंत आसलेल्या मनशांनी कशें करचें ताचेर येवचें न्हय, पूण वेळ आसलो तेन्ना 1 तालेंत आसलो ताणें कितें केलें, दोनयाक हांव कसो जबाब दितलो, कशें नाडबुदीन सांगतलो, आपली आडसाय कशी दामतलो, कशें एक्सक्यूजीस निबा सांगतलो हें चिंततालो. म्हणटच करचो वावर आसा तेन्ना करप आनी तेन्ना ही मजुरी देवा कडची घेवप शाबास आनी बऱ्या चाकरी. बाबडीलो ही वपार जेजू कोणाक सांगता, तो वेल्दी मॅन, रीच मॅन, गिरेस्त मनीस कोण, जेजू. पयस तो वयचो आसलो तेन्ना तो तांच्या हातान घालता, जेजू स्वर्गांतल्यान संवसारांत आयलो, परत आपल्या मरणा उपरांत स्वर्गांत चडून वेताना असलेच तो सिरवीदोराच्या हातून घालता. हातून कोण सिरवीदोर आमी ती. दर एकल्याक आमकां गूण दिवन, दर एकल्याक आमकां फामील दिवन, दर एकल्याक आमकां घरदार दिवन, दर एकल्याक आमकां आमची स्वात दिवन आमकां त्या त्या जाग्यार घातल्या. ते आमच्या लागीं दिलां. आमकां तालंत म्हणल्यार आमच्यांनी टॅलंट्सूय म्हणयता, आमकां गूण दिलेले आसा, आमकां बोण दिलेलें आसा. म्हणटच देवान जेजून आमच्या हातान घातलें. तो रीच मॅन, आयज आमी ती सिरवीदोरां, ताका आमी कसो जबाब दितले. देव आमच्या लागीं दिला तातूंत कितलो हिशोब मागचो ना ते कितलें केलां पळय, पूण तूं खऱ्यांनीच विस्वाशी रावलाय, आर यू फेथफूल दिला पळय तातूंत. खरेपणी तुज्या बऱ्या मनान तें कमायलां. हो वेळ आसा म्हणून म्हाका जाय तशेंच करीत रावलो. बाबडी न्हू, दोनी योग उशीर जालो म्हणटा. दोनी योग येवचो ना म्हणना, योगूच ना म्हणना, तो योग उशीर जालो शुभ वर्तमान म्हणटा. थोडे फावटी आमकां दिसता आमी इलेक्शन चल्ल्यार कितें जाता, कांय जावना गेले फावटी हांवें केला तेन्ना, आतां फुडें सुबेज मातशें काडल्यार कितें जाता, कांय जावचें ना. जातलें, कित्याक एक वेळ येतलो दोनयांक कडेन उशीर जाला जाय, पूण ही नीत जातलीच. म्हणटच सात्वीकपणान, विथ ऑनेस्टी, विस्वाशीपणान, विथ फेथफुलनेस आमचो जबाबदारीन वावर करूंक ही वपार आयज जेजू आमकां सांगता. वेळ पिड्यार करिनासतना, आडसाय धरिनासतना देवान दिल्ल्या गुणांचो आमी उपयोग करूं. बाबडी आयज आमच्याच मनांत आमी वचय, जेजू आमकां हें सांगता जाल्यार देव म्हज्या लागच्यान कितें मागता, हो आयज व्हडलो क्वेश्चन मार्क दर एकल्याक आमकां. देवान आमकां बेश्टीच संवसारांत रचूंक ना, आमकां मनशां कशीं रचून गिन्यान दिलां जाल्यार देवाचें उपकार. देवान आमकां फातर कशी रचूं येताली,
झाडां कशीं रुचूं येतालीं, मोनजाती कशी रुचूं येतालीं, पूण मनशां रुचलें जाल्यार एक किरीत हेतू दिवन देवान आमकां संवसारांत धाडला. आनी किरीत हेतू दिवन जाल्यार देव आमचे लागीं कितें तरी मागता. सगळ्यांक कडचें तेंच मागना. तुजे कुवेती प्रमाणे तुवें देवाक कितें दिवचें हो प्रश्न दर एकल्यान आमकां आयज आमीच करचो. हेचे पयलें वाचप आमकां उगडास करता. एक अस्तरेक फुडें दवरून हें वाचप आमकां सांगता. जे भाशेन एक अस्तरी आपलो घराबो सांबाळटा आसा ते भाशेन तो घराबो चलयता, खुशालकाय हाडून वावुरता, ते भाशेन म्हणटा आमची जिवीत हें जावंक जाय. आमी खुशालकाय हाडूंक तोजवितेन आमचें काम करप. बाबडीनो, ह्या उतरांनी जेन्ना हो दोनी वापरता तेन्ना आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. कम एंड शेअर इन द हॅपिनेस ऑफ युअर लॉर्ड. दर एकल्याक आमकां हो दोनयाच्या सुखांत वांटो घेवंक आयचे उगडास करता. सर्ग आमचे सुख संवस्काय, सासणेक आमचे संवस्काय, ह्या सुखाक तर आमी पावतल्या हांगासरूच एक एक पावल आमचे देवाक मानता ते भशेन मानूंक. आयज आमकांच प्रश्न करीत जबाब सगल्यांक एकूच ना. देवान म्हाका कितलें दिलां ताचो हांव कसो उपयोग करता आनी खंय पावूंक हांव प्रयत्न करता. आनी हे प्रयत्नान म्हजो जबाब कसलो. बऱ्या मनान हांव करता, आडकां नाडकां करून करता, म्हाकाच आपणावून करता, कोणाक गमना जाल्यार तें म्हजें करून वावरता, काय सासणीक सूख आसा, एक दीस सर्ग आसा आनी थंय हांवें जबाब दिवंक पडटलो हें मन घेवन जियेता. होच प्रश्न दर एकल्याक आमकां करता. विरोया सत मानता देवा सत बाबा स्वर्गाला देव आपले गोरजेक सांडिना आनी सोडचो ना. ताचेरूच पावट दवरून आमी जियोंक, आमच्या गुणाचो बरो उपयोग करूंक आनी गरिबां सगळ्या हुस्क्यान जिवंक काय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण सॉल करून आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवन बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय, बगर सोमेस्तांच्या आनी उदीक करून गरिबांच्या बरेपणान आनी उदरगतीक पासत वावरून बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सोमेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे भोवती मोहिमेक आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आमची पावलां फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तोरेकवार गरजेक सांपडलेल्यांक, कुस्तावतोल्यांक, जिवितांत सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची वटाय, पेकोवणी, आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बाप्पा तुजेरूच पातयेवन आमी तुजे मुखार वागोली मागणी आयकून घे.
तरीत भाशेन ह्या दिसांनी कश्ट केल्यात कोविड-19 लागून गोंयांत भारतांत भायल्या गांवांनी तांची दुखापत कर. तुज्याच कोणाक तुजो बरो वावर फुडें व्हरून आमकां परतें कर आनी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Beethoven Velar Victoria, C27, page 39, C27. मोगाळ बाबा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सोनिया जेजूचे लागीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन आनी सर्व टायम जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकातली. आपल्या पुनर्जवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले माय मोगान आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोडणीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी मोदकां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून जेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून विचारी ताणें उबो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जातोच तरें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवता हे म्हज्या उगडासा करा पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरण जावन तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझे बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी विराज करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल सुद्दां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जी चिकूड रगत शोधतना आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो दोग मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर तांकां आमी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसुडीत तुका मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची हांगासर आमी विसाक एकठांय जाल्यार तुमची सगळ्यांची दया करून आमी मागता अकबार मरे देवाचे न्हय सगळ्यां बागेन दर मृतांनी सरकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवाच्या सुखांत आमकां वावरली तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो वचपा वेगळाच जगताली आनी आमी आमचे सगळ्या वशिता तशी आमची बाबा बोस आनी आमकां तारी करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया तुमच्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां निवार सोडूच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी वर वशरात लेखता पूण आमकां तुजी उदारकात मदीं सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयता आनी सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती देवाचे शेळे संस्काराचे पापटात लयो आमची कांतो देवाचे शेळे संस्काराचे पापटात लयो आमची कांतो देवाचे शेळे संस्काराचे पापटात लयो आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटी शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुदारली सोम्या तुझे देवाचे पाप तुझ्या
तुझ्या एकाच सुरात मला बोलायला केली होती. स्वामी म्हणटा की हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बाबाड करात आनी तें तुमचेंच जातलें. उबे रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हें संस्कार वेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोड करूंक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोल कर. शेवटाक गीत घेवया. F21, page 95. F21.